दीपक रामनाथचारी या देवस्थानाचो अध्यक्ष आणि अंदू एक वेगळेपण आसा. रामनवमी वार्षिक आमी करतात पूण अंदू आमी थारायला की एका ह्या रामनवमीक बरो साथ दिवपाचो, एक गेटअप मातसो चेंज करपाचो. ताका लागून आमी खुबशे अशें परिवर्तन केल्या आणि तुम्ही पळयता जायत वेगवेगळे डेकोरेशन केल्ले आसा. मागीर भायर आमी डेकोरेशन केल्लें आसा, झाडाचेर डेकोरेशन केल्लें आसा आणि एक तरेचो एक माहोल म्हणजे अयोध्या नगरी जशी आसा तशी नगरी हांगासर आमी ते लायटिंग करून ते सजयल्ली आसा. आणि आमी अशें देवस्थान आहा पळय ते आमचे खुबशे पुरातन आसा आणि एका परंपरा खूब लाभलेली आसा आणि आमचे कार्यक्रम जाता तो राम जन्मा पासून तो हनुमान जयंती पर्यंत कार्यक्रम जाता. आणि अंदू आमी आमचे अशें ध्येय आसा की आमी ह्या मंदिराचे सभागृह उबो करपाचो. ह्या सभागृह उबो करपाक लागून आमी नुकतोच एक देणगी कुपनाचो शुभारंभ केल्लो आसा आणि सभा मंडप ह्या नवीन कमिटीन बांदपाचें ध्येय घेतलेलें आसा आणि ताका सगळे हे माझे सगळे सहकारी आहा एका बरे तरेन ताका सहकार्य करीत आहा. वेगवेगळे त्यांचे विचार येता आणि ह्यो रामनवमी उत्सव तसो आणि बऱ्या तरेन कसो फुडें व्हरपाचो आणि हे मंडप आहा पळय तो बरो कसो फुडल्या वर्सा पर्यंत तरी रेडी जावपाचें अशें आमचें ध्येय आसा. आयज रामनवमीचे आयज कितें कार्यक्रम गीत गा रामायण हा जावं लोकांचो प्रतिसाद जो लोक आयज गर्दी दिसून येता ताचेर कितें सांग? रामायणाक बरो प्रसिद्ध आहा. आमच्या सगळ्या वास्कोच्या सगळ्या वाठारांतल्यान ह्या रामनवमीक लागून लोक स्पेशल येता आणि आयच्या स्पेशल म्हणजे अंदू आमी रामाची मूर्ती बालमुर्ती आसा पळय ती बालमुर्ती आमी हांगासर ती हाडलेली आसा. त्या शिवाय हनुमानाची बालमुर्ती आमी हांगासर प्राण प्रतिश्ठा केल्ली आसा आणि तेजे आज पाळण्यान तेजे बालमुर्ती आहा पळय रामाची ती आज घेतलेली आसा. आणि वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमी हांगासर गीत रामायण जातातूच पूण अंदू आमचो वेगळे म्हणजे दोन चारी बंधू ऋतिकेश च्यारी आणि दुर्शल च्यारी हे बरे गायक हांगासर नावाजलेले गायक आसा. ह्या गीत रामायणाच्या कार्यक्रमाक ते लाभले आसा आणि त्यांच्या मुखांतल्यान ही श्रीराम हे अयोध्या नगरी वसोवपाचें काम तेंच्यांनी ह्या गीत रामायणांतल्यान करपाचें केलां. हे असो हो कार्यक्रम आसा. सांजचो मागीर भजन आसा, मागीर पालखी आसा, गांवांतल्यान पालखी वयतली आणि पालखीचे भव्य अशें स्वागत गांवकरी करतले आणि मागीर परत ते वाजत गाजत दिंडी ताळ मृदंगाच्या गजरात आणि भजन अशे वेगवेगळे वाठारांनी बैठक जावन मागीर तेजें आगमन देवळान जातलें. मागीर तेज्या आयच्या दिसाची सांगता जातली. नमस्कार, हांव माजी अध्यक्ष रुद्रेश्वर च्यारी. अंदूची रामनवमी म्हाज्या खातीर खूब उत्साही आहा की कारण की आमची पद्दत कशी आहा, रामनवमीच्या पयलीं आमी लॉटरी काडटा आनी लॉटरी काडून जे कोणाक येता ताका आमी रामनवमी. अंदू जी लॉटरी काडून जी रामनवमी आहा ती म्हाज्या धाकट्या भावाक मेळिल्ली आहा श्रीराम च्यारी. आणि तेन्ना पासून जो उत्साह आहा पळय ही रामनवमी आमी बऱ्या भाशेन धुमधामाच्यान सजोवपाची आनी धुमधामाच्यान करून हाडपाची तेजो आमी भरपूर प्रयत्न केल्लो आहा. तुमकां दिसून येता तुमी सभा मंडपान पळयलात आसतले जे सजावट केल्या मंडपान तशी भायर ह्यो सगळो म्हाज्या भावान धाकट्या भावान खर्च केला. ताका एक उमेद आसली आपल्याक जर रामनवमी येयली जाल्यार तो बरे उत्साहान ती साजरो करतलो म्हणून तेणें आपले तेजें स्वप्न आतां साकार जाता अशें दिसून येता. तेन्ना हांव सगळ्यांक म्हणटा गोंयकारांक रामनवमीच्या शुभेच्छा दिता आनी हे दोन शब्द म्हणजे आज सगळ्यांक खबर आसा एक व्हडलो दीस जावन आसा आमचे लॉर्ड रामाचे जिवितांत. आमचे रामनवमी आमी जेन्ना तेजे सेलिब्रेट करतात म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक खबर आहा हेजो म्हत्व कितें तें. इतले वर्सांनी जे लोकांक खरे अर्थान आपले ओन राम टेंपल मेळ्ळें अयोध्या हे सगळ्यांक खबर आसा. आनी तेन्नासून हांव पळयता लॉर्ड रामाची भक्ती वाडत आसा आनी ती वाडटा ती बरी. देवस्की तरी सारकी आसली, समाज सारको जाता आनी समाज जो सारको जाता ते सगळे नागरिकूय बरे जाता आनी तो देशूय चड प्रमाणात फुडें वचपाक एक संद कशी मेळटा देवाचे आशिर्वादान. जितली चड भक्ती जाता तितले लोक बरे जाता, समाज बरे जाता आनी देशूय
फुडें वचपाक एक बरी आमकां व्हडल्यांतली व्हडली संद मेळटा. प्रभू श्रीरामाची रामनवमी आणि हांव सगळेच गोंयकारांक रामनवमीच्यो शुभेच्छा दिता. आज प्रभू श्रीराम आमचो आराध्य देव आहे आणि आम्ही सगळेच म्हणजे हिंदू समाजातले लोक वचपी असो देव आणि जो सगळ्यांत प्रिय असो देव आमकां दिसता असो प्रभू श्रीरामाची आज जन्मदीस आणि आतांच आमी तांकां पाळ्यान हालोवन म्हणजे घालून आज आमी ते सेलिब्रेट करता. प्रभू श्रीराम आमी सदांच म्हणटा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम म्हणून प्रभू श्रीरामाची उदाहरणां आमी सगळ्यांक दीत असतात. म्हणजे एक आदर्श पती कसो आसो, एक आदर्श चलो कसो आसो, एक आदर्श भाव कसो आसतो हे सगळे आमी सगळ्यांक सांगता. आणि हे करता करता म्हणजे आदर्श जाता आतां एक आदर्श राज्य ताणें घडोवन हाडलें आणि ते चलयलें. म्हणजे आयच्या जगान पसून ताजो खूब रेलवन्स आसा. आयच्या पसून राजकारणान म्हणजे म्हाका दिसता आज प्रभू श्री रामा भशेन आमी सदांच म्हणटा की राम राज्य आयलें म्हणून. म्हणजे राम राज्य हे कितें, राम राज्य सगळ्यांक घेवन वचपाचें अशें एक हें आशिल्लें. सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांचो हें घेवन सगळ्यांचो आदर करून बायलांचो आदर करून अशे वेगळे वेगळे सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन फुडें वचपी असो प्रभू श्री रामाची आज जन्मदीस आसा. हांव सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या कडेन मागता प्रभू श्री रामाचो गूण ताजे जे गूण आशिल्ले ते खंय तरी आमी आयच्या दिसा भितर आत्मसात करपाची गरज आसा. एक बरो भाव जावन, एक बरो घोव जावन, एक बरो चलो जावन हे सगळे आमी करूंक शकतात आनी ते आमी सगळ्यांनी करचें आनी करतले अशें म्हाका दिसता. भाविकांक रामनवमीच्यो हुनहुनीत परबे दिता. आयज हांगा वास्को ह्या शहरान हे मेस्ता वाड्याचेर हांगा एक राम मंदिर आसा. हे राम मंदिर आतां न्हू प्राचीन काळांतलें जवळ जवळ 150 वर्सां पयलींचें. आयज सांगूंक सोदता की ती ह्या देवळाची आमी म्हणटात बेश्टे तितली वर्सां जाली पूण ह्या देवळाचें वैशिश्ट्य तुमकां सांगूंक सोदता. हांगा एक रामाच्या देवळाची एक घंटा आसा आनी घंटाची डेट मेन्शन केल्ल्या. ती घंटाच समज पयली जाल्यार 106 वर्सां ताका जाता पूर्ण जाता. म्हणजे इतलें ओल्ड हांगा रामाचें देवूळ आहा. आनी ह्या देवळान हांगा समस्त हांगा वास्को वाठारांत न्हू जाल्यार मुरगांव तालुक्या वाठारांत एकूच रामाचें देवूळ आसा. आनी तेच्या आपण हांगा एक गांधीनगर जाल्लेलें आसा हेपू वर्णापुरी. हे पळयल्यार हांगा खूब ओल्ड आनी आमी नेबरींग हांगा ब्रह्मस्थळ वाड्याचेर रावता. ब्रह्मस्थळ देवस्थान आसा ते प्राचीन देवळान आनी हांगा ह्या देवळान आख्खे लोक येता. आनी ह्या देवाच्या देवस्थानाच्या जी कमिटी आसा ती सतत एवरी इयर खंय भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक इन्वायट करून बरे भशेन हांगा कार्यक्रम करून हाडटात. हे फावटी तेंच्यांनी एक बरें गीत दवरलेलें आसा आनी ते पळोवपा लागून हांगा आमी पयलें आसतना कितली गर्दी आसा देवाचें दर्शन घेवपाक. सकाळ फुडें 12 तेंच्यांनी देवाचें पाळण्यान घातलो तो कार्यक्रम जालो. सतत म्हाका दिसता कार्यक्रम चालू आसतलो. ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या भाविकांनी लाभ घेवपाचो आनी दर्शन घेवपाचें आनी सगळ्यांचें बरें जावचें देवा प्रार्थना करता.